नमस्कार. आयच्या ग्राउंड झिरोक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आनी विशय आसा काँग्रेसीचें कितें जातलें. आतां काँग्रेसीचें कितें जातलें जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना सद्याक कितें चल्लां. तांचे डेस्क इन्चार्ज गोंयांत आयल्या दिनेश गुंडूराव. ते 4 दीस खंय गोंयभर भोंवतले. हाजे पयलीं ते 2-3दा गोंयांत आयिल्ले. ते येवनूय ते भोंविल्ले. ते भोंवन ते गेले. वचून तांणी कांय केल्लें आमकां दिश्टी पडलें ना. सो ह्या खेपेक अशे 4 दीस भोंवन ते कितें करतले आनी काँग्रेसीक नेमकें कितें करपाची गरज आसा ह्या विशयाचेर आमी आज उलयतात. आमकां जॉयन जातात काँग्रेसीचे ज्येश्ठ फुडारी संकल्प आमोणकर. संकल्प, वेलकम टू द शो. सगळ्यात पयली गजाल म्हाका एक सांगात की हो जो दिनेश गुंडूराव हांचो दौरो आहा 4 दिसांचो कित्या खातीर आनी अशी कितें तांकां ह्या दौऱ्या भितर कळटलें जे फाटले 2-3 फावटी येवन गेले ते तांकां कळ्ळें ना. पळय ही जी विजीट आसा पळय ती रेग्युलर विजीट आसता. तुमकां खबर आसतलें की अशें ना कितें इन्चार्जीस आसता ते एवरी स्टेटीन एवरी 1 म्हयन्यान 2-2 म्हयन्यांनी ते स्टेटीक विजीट दिता. ते स्टेटीचे एक्चुअल प्रॉब्लेम्स कितें आसा, इश्यूज कितें आसा ते सगळे नोट डावन करून तेचेर ते सोल्युशन काडटा. लास्ट टायमूय ते गोंयान येयलेले. लास्ट टायम येवन तेणे सगळे ऑफिस बेरर्सांक मेळ्ळे. तेंचे कडसून सगळ्यां कडसून तेंच्यांनी पार्टीच्या बद्दल कशी स्ट्रॉंग करपाचे जे फ्रंटल ऑर्गनायझेशन तांकां तेंच्यांनी इन्स्ट्रक्शन दिले काम करपाक लागून आनी ते प्रमाणे ते लास्ट टायम येवन गेले. ह्या फावटी मातसो येवपाक तांकां टायम लागलो कित्याक लॉकडावनाक लागून लॉकडावन आसल्या कारणान. सो आतां ते येयला. इट्स अ रेग्युलर विजीट. अशें ना कितें आतां येवन तो आनी कितें सेपरेट करतलो. आतां कितें आसा आतां सद्या इलेक्शनाचो मोड आसा. इलेक्शन लागीं पावलेलें आसा. सो आतां तेंचे मातशें युवप आतां आनी कंटिन्युअसली जातलें अशें म्हाका दिसता. संकल्प, एक गजाल मुद्दम विचारची दिसता की कितें इश्यूज तुमकां दिसतात कारण तुमी काँग्रेसींतले अशे फुडारी तुमचे भितर सद्याक अशी फुडारी आहात जे इलेक्शन जिखल्यार केन्नाच जिखचे नात आनी इलेक्शन जर ते झगडले खंय ते जिखत हाची गॅरंटी ना. पूण सद्याक अशी परिस्थिती दिसता की जे इलेक्शन जिखपाक शकनात ते तुमच्या पक्षाचो निर्णय घेतात. जे जिखपाक शकतात ते खंय काय म्हूण सोदचे पडटा. तुम्ही एक फुडारी अशे जांकां इलेक्शन तुम्ही झगडल्यात. इवन वेन यू लॉस्ट विथ अ व्हेरी व्हेरी नॅरो मार्जीन आनी आफ्टर दॅट ऑल्सो यू हॅव बीन एक्टीव ऑन फील्ड. सो अशे जेन्ना 6 म्हयने इलेक्शनाक उरतात तुमकां कितें दिसता की सद्याक एक जर टॉप 3-4 प्रायोरिटीज धरल्यो जाल्यार काँग्रेसीन कितें करपाची गरज आसा ऑन वॉर फुटींग. सगळ्यांत पयलीं म्हणटा जो आतां इश्यू चलता जो आमी पेपरांनी वाचता जाल्यार तो इश्यू चल्ला तो आमचो चेंज ऑफ लिडरशीप. जे पार्टी प्रेसिडेंट ते चेंज करपाक सोदता अशे लोकांचे बद्दल उलोवप चालू आसा. आनी इवन आमी मिडियाचे न्यूज पेपरांचेर पळयता कितें ही बातमी येत आसा. सो एक्चुअली एज अ म्हाजे पर्सनल व्यू अशें आसा कितें जे आमी एक्चुअली ग्राउंडार काम करता आमी लोकांचे विशय घेवन इश्यूज घेवन आमी गव्हर्मेंटाच्या अगेन्स्ट वावर करता हेजे भितर म्हाका इतलें दिसता कितें दीस इज नॉट द रायट टायम. आतां लिडरशीप चेंज करप म्हाका तर दिसता कितें ही बरोबर न्हू. लिडरशीप चेंज करूंक जाय आसली जाल्यार फाटल्या कितलोसो आमचे कडेन टायम आसतलो जेन्ना पार्टी अध्यक्षान 2दा रेजिग्नेशन दिलें. फर्स्ट टायम जेन्ना पार्लियामेंट इलेक्शन जालें तेन्ना ताणें रेजिग्नेशन दिलेलें. तेजे उपरांत झेडपी इलेक्शनाची जबाबदारी घेवन तेणेन रेजिग्नेशन दिलेलें. सो तेन्ना तेजें रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करून आमची लिडरशीप चेंज करूंक जाय. आयज इलेक्शनाक उरला हार्डली 6 म्हयने आनी 6 म्हयन्या भितर जर लिडरशीप चेंज करपाक गेले पार्टी प्रेसिडेंट चेंज करपाक गेले जाल्यार म्हाका दिसना की न्यू पार्टी प्रेसिडेंट येवन कितें ताका तो टायम मेळपा ना. 6 म्हयने भितर तो कांय डिफरंट करपाक शकपा ना. सो आयज जो आमची लिडरशीप आसा ती तशीच उरोवन म्हाका दिसता हो आख्खो आमी आतां एनर्जी जी आसा ते आमी आतां फिल्डार घालपाची गरज आसा. कित्याक आमकां एक्चुअली फिल्डार वचून काम करूंक जाय. लोकांचेर आमी लोकांचो विश्वास आमकां जिखपाची गरज आसा. कित्याक आयज लोकांचो जो काँग्रेसीचेर विश्वास आसलो तो मातसो खंय तरी फाटी पडलेलो आसा. लोकांक मातसो विश्वास आमचेर मातसो कमी जाला. कित्याक लास्ट टायम लोकांनी आमकां 17 सीट दिली तरी पासून आमी गव्हर्मेंट फॉर्म करूंक शकले ना. आनी खंयसून तरी फाटसून येवन परिकराक तेंच्यांनी सीएम केलो आनी बीजेपीन गव्हर्मेंट केलो. बट तरी पासून तेच्या उपरांत जेन्ना आमचे कडेन आमदार आसलेले तेचे भितरले एक होलसेलान जेन्ना 10 आमदार काँग्रेस पार्टी सोडून गेले आनी बीजेपीक जॉयन जाले तेन्ना आमकां खुबशे सेटबॅक जाले. लोकांचो जो काँग्रेसीचेर एक विश्वास आसलो तो खंय तरी कमी जालो. सो आमकां तो टायम आसा अजुनूय कितें हो लोकांचो विश्वास आमकां परत जिखपाची गरज आसा. संकल्प, तुम्ही कितें म्हणटात की गिरीश चोडणकर शूड कंटिन्यू
इलेक्शन जाता मेरेन. So, election, Girish Chodankar, I am not looking as Girish Chodankar. I am looking at the party president. Party president चेंज करप हो निर्णय 1 वर्स 2 वर्स बाबा ताका काम करपाक मेळोंक जाय एज अ पार्टी प्रेसिडेंट. एक मनशाक न्यू पार्टी प्रेसिडेंट करता आनी ताका जर 6 म्हयने मेळटा, तूं सांग म्हाका 6 म्हयन्यान कितें चेंजीस जातले गोंयांत. तो 6 म्हयन्या भितर तो बूथ कमिटी करपाक पावपाना, ब्लॉक प्रेसिडेंटशीप चेंजीस करपाक पावपाना, कमिटी चेंज करपाक पावपाना. सो हेच्या भितर म्हाका दिसता आनी चड आमकां त्रास जातले. सो हेच्या भितर जे प्रमाणे आमी आसा, आमचे असले युथ आसा, फ्रंटल ऑर्गनायझेशन आसा, युथ काँग्रेस आसा, महिला काँग्रेस आसा, स्टुडंट विंग आसा एनएसयू आमचे, हे सगळ्यांक घेवन आनी एक चड ताकदीन आमकां ग्राउंडाचेर वयपाची गरज. तुमचे काय आमदार आसात ते आमदारय इंटरेस्टेड आसात अध्यक्ष जावपाक, खासदार इंटरेस्टेड आसात अध्यक्ष जावपाक, काय माजी आमदार आसात इंटरेस्टेड आसात अध्यक्ष जावपाक. तांकां तूं कितें सांगतलो? ना, म्हाका तेंच्या बद्दल कांयच न्हू. ते आमचे एक सिनियर लिडर, आमी तांकां खूब रिस्पेक्ट करता. आमचे खासदार जावं, माजी खासदार जावं, माजी आमदार जावं, माजी चीफ मिनिस्टर जावं, आतांचे सद्याचे आमदार जावं, जे इंटरेस्टेड आसा म्हाका कांयच ना. आमी खंयच्यावूय हांवें म्हाका दिसता आयज पर्यंत म्हाजो कॅरियर स्टार्ट केला काँग्रेसीन एट द एज ऑफ 18. त्या दिसांसून आयज पर्यंत आमी कितलेशे पार्टी प्रेसिडेंटाच्या अंडर काम केले. कमीच म्हाका दिसता 10-12 पार्टी प्रेसिडेंटाच्या अंडर हांवें काम केलें. मला कोणी पार्टी प्रेसिडेंट जालो आमकां कांयच फरक पडना. बट खंय तरी दूख लागता, इतलेंच लागता जेन्ना पार्टीक हेंची गरज आसता, ह्या लिडरशिपाची गरज आसता, जेन्ना रस्त्यार येवन काम करपाची गरज आसता, तेन्ना हे लोक आपल्या घरान लिपोवन कित्याक रावता? लिपोवन रावता, घर रस्त्याचेर येयना. कित्याक आयज लोकांक गरज आसा इश्यू घेवन रस्त्याचेर येवपाचे आसता. जेन्ना पोझिशनां घेवपाची आसता, जेन्ना तांकां पोझिशनां जाय तेन्नाच ते पार्टीन सक्रिय जाता, एक्टिव्ह जाता. नाजाल्यार म्हाका दिसना ते केन्ना फिल्डार येयलेले आसा. सो हांव तांकां तितलोच रिस्पेक्ट करता आनी म्हाका दिसता कितें फाल्यां सकाळी पार्टीक न्यू प्रेसिडेंट जर दिलो समज, जाल्यार सुद्दां आमी तितलेच पोटतिडकीन काम करतले पार्टीक लागून आनी ही पार्टीक परत सत्तेर हाडपाचो पूर्ण आमचो प्रयत्न आसता. सगळं कितें दिसता टॉप 3 प्रायोरिटीज सद्याक पक्षाच्यो कितें आसपा जाय? कारण एक गजाल क्लियर की इलेक्शन आयलां 6 म्हयन्याचेर. त्याच बरोबर तुमचो ही जी लिडरशिपाचो जो इश्यू आसा दॅट इज ताका फायनॅलिटीज मेळना. तूं म्हणटा ती एक गजाल खरी. गिरीश चोडणकरान 2 फावटी रिजायन केला, पूण ताका रिलीव करतात काय कंटिन्यू कर म्हणटात हाजेर फायनॅलिटीच ना. दर दिसा बातमी येतात की प्रदेशाध्यक्ष बदलतलो, मागीर म्हणटा प्रदेशाध्यक्ष बदलचो ना, कोण म्हणटा बदलचो, कोण म्हणटा बदल नाका. सो वन थिंग वॉट यू आर सेईंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट की ह्या गजालीक एक आतां फायनॅलिटी येवपाक जाय. आनी बाबा हें अमकी लिडरशीप फुडले मे बी एक वर्सभर हीच लिडरशीप आसतली, नवीन जाल्यार नवीन, आतां आसती जाल्यार आतां आसती. एक कितें तरी फायनॅलिटी ह्या गजालीक येवपाक जाय. अशा परिस्थिती भितर जेन्ना इलेक्शनाक इतलो कमी काळ उरला, पक्षाच्यो टॉप 3 प्रायोरिटीज कितें आसपाक जाय? म्हाका तर दिसता कित्याक सद्याचेर जो आमचो इन्चार्ज येयलेलो आसा दिनेश गुंडूरावजी, म्हाका दिसता तो हे फावटी येयला पळय जो 4 दिसा विजिटेक आसा तो कितें तरी फायनल करून वयतलो आनी लोकांक क्लियर मेसेज दितलो लिडरशिपाक बाबा आतां चेंजीस करपाची गरज आसा काय ना. करपाची आसा तेंच्यांनी करपाची, ना जाल्यार ना म्हणून क्लियर कट सांगपाचें आनी हे जातलें. तशेंच आमची जी कमिटीज आसा, ऑफिस बेरर्स कमिटी आसा, ती सगळी रिशफल जावपाची गरज आसा. जे आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा ते थोडे रिशफल जावपाचे आसा आनी हे सगळे म्हाका दिसता हे 4 दिसां भितर डिसिजन जावन येता त्या आठवड्या भितर म्हाका दिसता पूर्ण खात्री म्हाका आसा की हे डिसिजन जातले. सो हे एक आमची प्रायोरिटी आसा. त्याच बरोबर दुसरी जी प्रायोरिटी आसा, जे लोक जे ऑर्गनायझेशनाचे लोक जे आसा, जे रस्त्यार येवन जे काम करतात, जे एक्टिवली काम करतात, ते सगळे भुरगे आमचो एक ग्रुप घेवन ते सगळे जे एक्टिव्ह भुरगे आसा, युथ जावं, महिला जावं, स्टुडंट जावं, सगळ्यांक वांगडा घेवन आमी एक आमचे जे इन्चार्ज आसा दिनेश गुंडूराव तेजी एक भेट घेतले आमी आनी हांवें स्वता ती लीड घेतली आसा, सगळ्यांक एकठांय केलेले आसा आनी घेवन तेजेर वयतले ताका क्लियर कट सांगतले आमी कितें बाबा ही जी परिस्थिती आयज काँग्रेसीची आमचेर येयलेली आसा, आयज लोकांचो जो आमचे वरसून विश्वास गेल्लो आसा, हेज्या फाटल्यान कोण जबाबदार आसा आनी खंयचे लिडर जबाबदार आसा तें तांकां आमी स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगतले. कित्याक भितर पार्टी मॅटर्स आसल्या कारणान आमी त्या पार्टीच्या भितर रावन ऑफिसान रावन हांव तेजे कडेन उलयतलो आनी तांकां सांगतले कितें बाबा ही जी फुडें जी इलेक्शनां आसा तेज्या भितर जर आमकां जिखूंक जाय, जर फुडें सरोंक जाय जाल्यार मॅक्सिमम
जे आमचे युथ आसा, जे न्यू फेसीस आसा, जे आयज काम करता, लोक तांकां एप्रिशिएट करता, असल्या भुरग्यांक एक संधी दिवपाची गरज आसा आणि तांकां फुडें हाडपाची गरज आसा. आणि हेच सांगपाक लागून आयज आमी तेंचो टायम घेतलेलो आसा आणि आमी वचून ताका मेळोन ताका क्लियर कट सांगतले. आणि जर ते आमचे ऐकतात जाल्यार वेल एंड गुड, ऐकना जाल्यारूय आमी ताका सांगतले बाबा तूं जर आमचे ऐकपाक तयार ना जाल्यार आमी आमची वाट धरतले, आमकां जाय ते आमी डिसिजन घेतले. आणि हो सगळो जाण आमी जे वांगडा आसा ते आमी स्वताचे डिसिजन घेतले. फाल्यां ह्या पार्टीन रावपाचे काय ना रावपाचे हेचेरूय आमी विचार. सो संकल्प, तुम्ही म्हणतात की तुम्ही जो हो ग्रुप केला, ह्या ग्रुपाच्यो ज्यो डिमांड्स आसात, ह्यो डिमांड्स जर तुमच्या सेंट्रल लिडरशिपीन मान्य केली नात जाल्यार हो जो ह्यूज चंक ऑफ यंग लिडर्स आसा काँग्रेसींतलो, तो काँग्रेसींतल्यान भायरूय सरपाक शकता. बरोबर, 100%. कित्याक आयज अशें जाल्लेलें आसा की बाबा आयज जेणे ही 5 वर्सां, आतां गेली 5 वर्सां आमी हे सरकाराच्या विरुद्ध काम करता, विरुद्ध लढटा, लोकांच्या नजरेन हाडून दिता ह्या सरकारान कितें कितें अन्याय केलेलो आसा. हेच्या भितर ही जी लिडरशीप आसलेली कोणूच इन्वॉल्व नासले. हे लिडरशीप सगळे आपल्या घरा कडेन बसून आसलेले, कोण फिल्डार येवना, थोडेच जण ऍक्टिव्ह आसलेले लिडर्साच्या भितर. पण आयज जेन्ना एक बिश्तो एक माहोल तयार करता की पार्टी प्रेसिडेंट चेंज करतो, हे करतो म्हणून म्हाका दिसता हे खंय तरी वायट. सो हे पार्टीक सांगपाक सोदता आमी, जर तुमचे अशें कितें डिसिजन घेवपाचे आसा आनी तुमी करतात जाल्यार आमीय खंय तरी फाटीं रावपाना. आमीय आमचो जो स्टेप घेवंक जाय फाल्यां पार्टीन रावपाचो काय ना रावपाचो, हो सुद्धा स्टेप आमी घेवपाक फाटीं सरपाना. संकल्प, जस्ट फॉर एबंडंट क्लॅरिटी, तुम्ही म्हणतात की आयच्या घडयेक जर पक्षान प्रदेशाध्यक्ष बदललो आनीक जर अशी लिडराक हाडून थंय बसयलो जे फाटले 4-5 वर्सां फिल्डार नाशिल्ले, एक्टीव नाशिल्ले, आंदोलनात तुमचे बरोबर नाशिल्ले, जाल्यार तुमची जी एक फळी आसा, जी सतत ही आंदोलनां केल्यात, रस्त्यार देवन सरकाराक धारेर धरला, ती फळी पक्षा बरोबर घडये रावची ना. इज क्लियर. परत एकदा सांगता, रावपा ना. कित्याक आमकां दिसता कित्याक बाबा सध्या ज्यांच्यांनी पार्टी सांबाळा आणि ज्यांच्यांनी पार्टीचे आयज पर्यंत जी आमची मजबूती घट करून दवरलेली आसा, हे जे आमचो ग्रुप आसा जे फिल्डार काम करता, म्हाका दिसता कितें हेंकां जे कोणूच आमच्या बरोबर हे लिडर नासले, तांकां जर हाडून ते जाग्याचेर बसयले जाल्यार आमी तेंच्या पार्टी बरोबर रावपाना. हे हांवें क्लियर कट सांगलेलें आसा. आणि हेच्या लागून आमकां डिसिजन घेवचे पडटले. आमी हेचेर ऑलरेडी भासाभास केल्लेली आसा आणि जसो टायम येता तेन्ना आमी हे डिसिजन घेतले. आणि म्हाका दिसता हे 4 दिसां भितर आमचें डिसिजन जावंक शकता. कित्याक जर आमचो इन्चार्ज येयलेलो आसा तेणेन जर आमचे आयकून घेतले आनी ताका जर कळटा फॅक्च्युअल, कित्याक आयज तुमी पयला आसतले तेन्ना हे कोविडाच्या टायमाचेर जे प्रमाणे भुरग्यांनी आमचे युथ काँग्रेस जावं, एनएसयू जावं, महिला जावं, आमी सगळ्यांनी मेळून जे काम केलेले आसा, ऑक्सिजन पावोवपाचे, बाकीचे जे इश्यूज आसलेले, कोणाक रेशन ना, ऑक्सिमीटर, मेडिसीन, हे सगळे काम आमी आमचे स्वताचे जिवाची पर्वा ना करता या भुरग्यांनी काम केलेलं आसा. आणि वयल्यान कोणेच त्या लिडरशिपान हेल्प केलेलो ना. आणि असल्या टायमार जर आमकां जर ते कन्सिडर करना जाल्यार म्हाका दिसता ही जी आमची ग्रुप आसा हो निश्चित या पार्टीक काय बाय करूंकूच शकता जर आमचे आयकना. संकल्प, जेन्ना तूं ग्रुप म्हणटा, ह्या ग्रुपा भितर कोण कोण आसात, केदो व्हडलो ग्रुप आसा? ग्रुप म्हणल्यार तसो ग्रुप असो म्हणल्यार तुम्ही पळयता जे एक्टिवली काम करता फिल्डार, हांव स्पष्ट विचारता, फ्रंटल ऑर्गनायझेशन पक्षाची, महिला काँग्रेस, युथ काँग्रेस, सेवा दल, हातूंतले कोण कोण तुमचे बरोबर आहात? फ्रंटल ऑर्गनायझेशन आसा, पीसीसी मेंबरूय आसा, पीसीसी ऑफिस बेरर्स आसा, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स आसा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बेरर्स आसा, हे सगळे भाशेचे लोक आमचे कडेन मिक्स आसा. आमी एकूच हे घेवन ना, सगळे जे एक्टिव्ह आसा, जेंका कोणाक काम करपाक दिसतले ते सदांच आमच्या बरोबर आसलेले रस्त्यार देंवपाक, आणि तेच लोकांक घेवन आमी आयज ती मिटींग करपाची आसा. संकल्प, एक गजाल म्हाका मुद्दम विचारपाक, की 1-2 दीस पयलीं म्हाका दिसता की तुमी सगळ्यांनी एक मिटींग घेवन एक ठरावूय तयार केला जो तुमी तुमच्या डेस्क इन्चार्जाक दितले. कित्याक घेतली ही मिटींग, ठराव कितें, आनी मोस्ट इम्पॉर्टंटली ह्या ठरावाचेर सायन कोण कोण मारतले, खंयची फ्रंटल ऑर्गनायझेशन्स मारतली? सायन मारपाची असली पद्दत करूना. आमी आमचे लिडरशीप, गोंयचे लिडरशीप, पार्टी प्रेसिडेंट, सध्याचो जो पार्टी प्रेसिडेंट आसा आणि सध्याचो आमचो सीएलपी लिडर आसा, त्यांची दोघांची आमी भेट घेतलेली आणि एका डायरेक्ट क्लियर कट आमी सांगलेले आसा. तर आमचो इन्चार्ज जेन्ना येतलो, आमची भावना जर समजून घेयना तो आणि आमचे जर आयकून घेयना
जाल्यार हांव तुमकां आतांच सांगता की आमचे डिसिजन जे आसा ह्या पार्टी बरोबर रावपाचें काय ना हे डिसिजन आमी घेतले म्हटल्यार घेतले. सो ही सुद्दां जी आमची मनांतली जी भावना आसा ही सुद्दां तुमी आमच्या इन्चार्जा कडेन तुमच्या तर्फेसून पावया. आमी पावयतलेच आमच्या सायडीसून बट तुमकांय आमी सांगपाक येयलेले आसा करेक्ट. सीएलपी लिडराक आनी पार्टी प्रेसिडेंटाक की बाबा आमची अशी अशी भावना आसा म्हणून तांकां आमी क्लियर कट सांगलेले आसा पार्टी प्रेसिडेंटाक आनी सीएलपी लिडराक. संकल्प एक असा की फर्स्ट टाइम प्रोबेबली काँग्रेसी कडेन ऑलमोस्ट 35 सीट्स वेकंट आसात जंय तिकीटी दिवपा मेळटात आनी कांय बीजेपीतले लिडर असे आसात जे वारे पळयतात खंय घुंवता का म्हणून आनी तेयी बी काँग्रेसीक उडी मारपाचो विचार करतात. दोन तरेचे लिडर बीजेपी भितर आसा सध्या. एक ओरिजिनल बीजेपीतले लिडर जे बीजेपीच्या तिकिटाचेर जिखून आयल्यात जांकां खंय तरी दिसता की कितें करचें कितें नाका. दुसरे जे काँग्रेस सोडून तुमच्या तिकिटाचेर जिखून येवन बीजेपीत गेल्ले तातूंतले कांय जाणांक पश्चाताप बी जाता म्हण हांव आयकतां. सो फाल्यां तुमचो जो ग्रूप आसा ताजो किती भुमिका आसतली? बीजेपींतल्यान एक काँग्रेसींतल्यान गेल्ले ते मनीस परत घेवप काय कितें? दुसरे जर बीजेपींतल्यान कोणी येवपाक सोदता जाल्यार तांकां घेवप काय कितें? फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणटा तुमी आतां म्हटले दोन भाशेचे बीजेपीचे लोक आसा, हय. ओरिजिनल आनी नॉन ओरिजिनल. जे ओरिजिनल आसा बीजेपीचे ते म्हाका दिसता ते हार्डली 4-5 जाण उरलेले आसा. बाकीचे सगळे जाण आसा ते सगळे काँग्रेसीचे लोक आसात. ते काँग्रेसीसून पयलींसून गेल्लेले आनी आतांय गेल्लेले. सो ते एक्चुअल बीजेपीचे उरला जाल्यार ते फक्त 4 जाण आसा. बाकीचे सगळे म्हणटा ते काँग्रेसीचे आसा. आनी आतां तांकां ते तुमी सांगले अशें पश्चाताप जाल्लो आसा आनी ते परत येवपाक अशें सोदतात. आयकता हांव. जाला काय ना खबर ना म्हाका. आमी आयकता हय. आनी ते वचोन कोणाक आमच्या लिडर सांगूंक मेळटा तूं पार्टी प्रेसिडेंट जा, तू पार्टी प्रेसिडेंट जा आनी आमकां सगळ्यांक तुमी काँग्रेसीन परत घ्या आनी आमी परत जिखून येतले आनी परत आमी काँग्रेसीचो गव्हर्नमेंट करुया अशेंय आयकपाक येता आमकां. हांव तुमकां ओपनली तुमकां सांगता कित्याक अशें हे पयलींचे जे आमचे काँग्रेस पार्टीचे 10 जाण 12 जाण जे आमदार सोडून गेल्लेले आसा ते आतां परत कोणाक कडेन आमच्या लिडरशिपाक कॉन्टॅक्ट करतात तूं पार्टी प्रेसिडेंट जा आनी आमकां परत पार्टीन घ्या आमी परत हे करुया म्हणून पार्टी स्ट्रॉंग करुया आनी परत जिखून हाडुया. सो इतले जेन्ना आयकपा येता इतले दूख लागता आनी जे पर्यंत आमी ह्या पार्टीन आसा म्हाका दिसता हे जे आमकां धोका दिवन गेल्लेले आसा हे 12 जाण आमदार लास्ट टायम म्हाका दिसता हेंकां एकट्याक सुद्दां आमी काँग्रेसीन परत घेवपाक दिवपाना. हे तुमकां हांव चॅलेंज करता. आनी समज हेंच्यांनी घेतले काँग्रेसीन जाल्यार हांवें तुमकां सांगलां तशें फुडलो स्टेप आमी कितें घेवंक जाय ते आमी सगळे जाण घेतले. कित्याक आमी रेझोल्युशन पास केलेलें आसा फाटल्यान लागून पीसीसीचे रेझोल्युशन पास केलेलें आसा सगळ्यांनी सायन केलेलें आसा हेंकां 12 जाणांक केन्नाच काँग्रेसीन घेवपाना म्हणून आनी हेंकां 10 वर्सां पर्यंत ह्या पार्टीनसून हे केलेले भायर मारलेले आसा. आनी अशा परिस्थितीन जर हे फाटसून आपल्या स्वताच्या स्वार्थाक लागून जर हे गेमी करपाक सोदता जाल्यार आमी हे खंयच जावपाक दिवपाना. लास्ट प्रश्न म्हजो संकल्प युतीच्या बाबतींतय तुमचे कांय समविचारी पक्ष जे आसात ते सांगपा लागल्यात की ते आतां सांगात सदांच काँग्रेसीची डिसिजन लास्ट मोमेंट जातात ह्या खेपे लास्ट मोमेंट चलची ना 30 जून मेरेन सांगात अशी डेडलायन बिडलायन तुमगेले कांय सद्याचे समविचारी पक्ष दितात. युतीच्या विशीं तुमचो जो ग्रूप आसा त्या ग्रुपाचें म्हणणें कितें? युतीच्या बद्दल हांव काय उलोवपाक सोदना. ते डिसिजन आमच्या पार्टीचे आसतले हाय कमांडाचे आसतले आनी आमच्या गोंयच्या पार्टीचे आसतले. सो इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी जर बरेंच जाता युती करून जर फुडें बरें जाता वोट स्प्लीट जायना वोटाचे स्प्लीट जायना जाल्यार म्हाका दिसता तेंचे बरोबर विचार करून बरें अंडरस्टँडींग जावन तेंच्यांनी हे डिसिजन घेवपाचे करपाची काय ना करपाची ते पार्टीचे डिसिजन आसा. बट तेच्या बद्दल आमकां कांयच ना. बट फक्त आमकां इतलेंच हे आसा की फुडें युती करतना आसतना जशें तुमी आतां म्हाका सांगले 40 सिटांसून 5 सध्या सिटींग एमएलए आसा 35 न्यू फेसीस घालपाक सोदता आमी. जेन्ना 35 जाणांक जेन्ना 35 न्यू फेस घालपाक सोदता स्पेशली युथाक जेन्ना आमी प्रमोट करपाक सोदता जाल्यार युतीच्या भितर युती जाल्यार आमकां कितले न्यू फेस उरतले घालपाक हेजेरूय आमकां विचार करचो पडटलो. सो युती करतना आमकां बरोबर विचार करचो पडटलो कितली सिटां आमी युती करतले कितले कडेन युती करतले आनी खंयच्या पक्षा कडेन युती करतले हेचेर बरोबर विचार जावंक जाय. आनी आमकां दिसता की हेच्या भितर आमकां सुद्दां खंय तरी पार्टीन कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय. सो इतलेंच हांव पार्टी कडेन सांगपाक सोदता कित्याक टायम कमी आसल्या कारणान 6 म्हयने उरला इलेक्शनाक. आतां जे आमचे मतभेद आसा इंडिव्हिज्युअल कितें डिफरन्सीस आसा ते सगळे सायडीक दवरून म्हाका दिसता की आतां आमकां ग्राउंडाचेर वयपाची गरज आसा सगळ्या ब्लॉकांनी भोंवपाची गरज आसा. लोकांचो जो विश्वास काँग्रेसी वरसून गेला तो परत बिल्ड करपाची गरज आसा आनी हे करतले सध्या
जाल्यार पयलीं लोकांक क्लियरिटी दिवची पडटली बाबा आमचो पार्टी प्रेसिडेंट कोण आसतलो, आमचो CLP लिडर कोण आसतलो आनी फुडें इलेक्शनाक सुद्दां आमचो जो लिडर आसतलो. कित्याक लास्ट टायम कितें जालें, आमचो लिडर डिक्लेअर करून आसलो कारणान 17 सिटां मेळोन सुद्दां आमचे गव्हर्नमेंट जावना. सो ह्या फावटी सुद्दां आमी आमच्या इन्चार्जाक सांगतले पयली लिडरशीप डिक्लेअर करात तुमची. कोण बाबा फुडलो आमचो पार्टी पावरान जिखले उपरांत गेम आसतलो हो सुद्दां लिडरशिपान डिक्लेअर करपाची गरज आसता. नाजाल्यार आमच्या भितरूच खंय तरी हे जाता, फुटाफूट जाता आनी हेजो फायदो आमची ओपोजिशन पार्टी BJP तो घेता. तुम्ही म्हणटात की ह्या खेपेक काँग्रेस पक्ष जेन्ना इलेक्शनाक वता तेन्ना चीफ मिनिस्टेरियल कॅन्डिडेट तुमचो कोण हें डिक्लेअर करून वचचें. हय, आनीक लिडरशीप आमची Yes. गोंयची लिडरशीप जी आसा Correct. आसा फुडल्या इलेक्शनाक चीफ मिनिस्टर फाल्यां तुमचो पक्ष जर सत्तेर आयलो, फाल्यां तुमचो पक्ष जर सत्तेर आयलो जाल्यार मुख्यमंत्री कोण जातलो हें पयलीं लोकांक सांगात. फाटली खेपेक जशी सगळो घोळ करून उडयल्लो, ध्वंस करून उडयल्लें तशें आनी परत जावचें न्ही. दॅट इज वॉट यू आर सेईंग. That is absolutely right. Absolutely right. That is what I am saying. संकल्प, थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग आणि व्हेरी फ्रँक एज ऑलवेज. बट आज मातसो इल्लो चड फ्रँक आशिल्लो, बरें दिसता अशी हो फ्रँकनेस पळयतकीर. कारण हांव सदांच म्हणटा की जितलो सत्ताधारी पक्ष म्हत्वाचो तितलोच कडये ताज्या की इल्लो चडच लोकशाही भितर विरोधी पक्ष म्हत्वाचो. आनी जेन्ना विरोधी पक्ष आपले त्राण सोडटा तेन्ना लुकसाण फक्त त्या विरोधी पक्षाचें जायना, लुकसाण संपूर्ण लोकशाहीचें आनी समाजाचें जाता. सो आज म्हाका दिसता सगळ्या गोंयकारांची काँग्रेसी कडेन जी खंत आसा ती की एक इफेक्टीव ओपोजिशन म्हणून, युनायटेड ओपोजिशन म्हणून ज्या तरेन काँग्रेसीन काम करपाक जाय आशिल्लें तें इलेक्शनाक 6 म्हयने आसले तरी तें जाल्लें दिसना. आनी म्हाका दिसता काँग्रेसींतले जी ही ब्रिगेड आसा जी आज संकल्पान सांगली, ती ब्रिगेड जी आज अस्वस्थ जाल्या ताजे फाटलेंय मुख्य कारण हेंच की डिसिजन मेकींग जायना, क्लॅरिटी मेळना आनी इलेक्शन इतलें लागीं पावन पसून पक्ष चाचपडत आसा. सो आय थिंक ती गजाल ना काँग्रेसीक बरी, ना गोंयाक बरी, ना लोकशाहीक बरी. सो म्हाका दिसता त्या दृश्टींतल्यान संकल्प, थँक्स अ लॉट फॉर दीस व्हेरी फ्रँक इंटरव्यू. आमी जश्यो ह्यो घडामोडी घडटात, दिनेश गुंडूराव गोंयांत पावल्यात, तांच्यो एक्टिविटीज, भेटी, दौरो सगळेच कवर करून तुमचे म्हऱ्याक हाडत रावतले. So thanks a lot for watching this broadcast. Sankalp, thanks a lot for joining us on this broadcast. Pavit Rawat Prudent. Namaskar.